सुरवातेक गायन करूया. I2 page 116. I2 page 116. Causa tucia sanctimata riculo kitlo mogasa dotir mosha gorda soru pois kiela बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आज सा फ्रांसीस सावेराच्या कृपेच्या नोवेनाचो दुसरो दीस आणि ह्या नोवेनाच्या मिसांत मागणें करूंक देवाक वाखाणूंक आनी देवाची कृपा मागूंक आमी एकठांय जाल्या. देवा मुखार आमी सगळींच पातकी तुमी आनी हांव म्हणटच ह्या जेजूच्या मिसांत वांटो घेवच्या पयलीं देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमची पातकां वळखून आतां आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हागे हो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia, somia, somia kakutko. मागुया. कनवळ्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवण जोडूंक थांबनासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदांकाल सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मदें उबो रावून अशें प्रार्थना करूंक लागलो.
सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मोलबाच्या नोकेत्रां सारकीं आनी वेले वयले रेंवेच्या कोणया सारकी हिशोब नासलोली सोसोत बसायली. त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित केल्ल्या इस्रायेला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पथकाक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्याचे आनी पाडकुल्यांचे वो दाते मोटे मेंढऱ्याचे होम जाल्ले पोरी आमची कोतीबोरीत काळजां आनी कालते आत्मे तुका मानवना. हेच जावं आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास देंवता ती कोदीच फटोवची नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पालोवंक लागता. तुजें बें दवरता आनी तुजें मुखामोल आशोवन सोदता. आमकां लोजेक सापडूंक दिवं नाका आनी तूं दुलोप आनी भोव काकलुतसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या ओजापांच्या कोरन्या पोरमोणे आमकां सोडवून दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमा जोडून घे सायबा. देवाचें उतोरें. देवाचे बड उपकार. जबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वायट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताचो मार्ग चलून वता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर सगळ्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात. कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सफे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें,
सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धन्यान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तकस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून धन्यान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. वो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तकस काडून मातसो राव, सगळें तुजें रीण हांव फारीक करतलो. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बंदखणींत घालो. तेन्ना हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या धन्यांक तांणी कळीत केलें. तेन्ना धन्यान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बराबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा भरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान धन्यान ताका कसाबांच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान थावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय बोगसूंचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. गोंयांत आमचे जायते जेवणाचे प्रकार आसात आनी तांतलो एक प्रकार कालदीन. म्हाका जर कालदीन कशें करचें तें खबर ना, मागीर हांवें कितें करूंक जाय? कोणाक कालदीन बरें करूंक येता तांचे लागीं वचूंक जाय, तीं कशीं करतात तें पळोवंक जाय, विचारूंक जाय आनी उपरांत हांवें म्हज्या घरा येवन हांवें कालदीन करूंक शिकूंक जाय. आनी ताका बरोच वेळ लागता. पयले फावटी केल्लें कालदीन तितलें बरें लागचें ना. मागीर करून 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 मागीर हांव एक बरें कालदीन करूंक शिकतलों, अशें न्ही. म्हणजे जें कितें म्हाका खबर ना तें हांव दुसऱ्या लागीं वचून शिकतां आनी आपणायतां आनी म्हजें करून घेतां. आयच्या नोवेनाचो विशय सान फ्रांसीस सावेराची देख घेवन जेजूचें मिसांव आमी आपणावचें म्हणल्यार आमचें करचें. तर जेजूचें मिसांव कितें आसलें तें आमकां सान लुकाच्या वांजेलांत आयकूंक मेळटा. अवेस्वर 4 वेर्स 16 ते 19.
जेजू नाजरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवय प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उसयतना अशें बरयलेलें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका माखला गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुरड्यांक परत्यान नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. इजायास प्रवाद्या कडल्यान सर्वेस्परा देवान सांगलोलीं उतरां जेजून आपणाचें मिसांव करून घेतलें आनी तें मिसांव तो जियेलो. आनी जेजू उपरांत जेजूचें मिसांव ताच्या शिसांनी फुडें व्हेलें आनी शिसांनी तांच्या शिसांक दिलें. आनी अशें तें सांत फ्रांसीस सावेर, त्या वेळार तो फ्रांसीस सावेर सांतूनय ताच्या काळा मेरेन पावलें. तो व्हडलो शिकपी मनीस. त्या काळार MA करप म्हणजे व्हडली गजाल. ताज्या प्रसांनी व्हडलें शिकप नासलें. पारिसांत MA करतोच ताच्या मतीन कितें घोळटालें, हांवें एक प्रोफेसर जावंक जाय, नांव जोडूंक जाय, पयशे जोडूंक जाय. आनी असल्या वेळार ताचो सांगाती, ताचे बरोबर रावपी इनास लोयोला, आतां सांत इनास लोयोला, ताची वळख जाली. आनी इनासान ताका म्हणलें, सगळो संवसार जोडून तुजो आत्मो वगडायशी जाल्यार तुका कितें फायदो? ही उतरां आनी हेर गजाली शावेराक लागल्यो. तो बदल्लो आनी उपरांत इनासान ताका आशियान धाडलो आनी तो गोंयां पावलो. 10 वर्सां आशियान तो हांगा थावन थंय थावन हांगा भोंवलो. हें तुमी जाणात, 10 वर्सांनी 1,00,000 किलोमिटरां परस चड ताणें प्रवास केल्लो आसा. चलून, गड्याचेर बसून आनी व्हड्यांनी. आनी त्या वेळार प्रवास करप सोंपी गजाल न्ही. वो युरोपाचो पाकळो मनीस. आमचो हवामान ताका सोंसना, आमचें जेवण खाण वेगळें, हांगाची संस्कृती वेगळी, सगळें वेगळें. इतलें आसून भासो वेगळ्यो, इतलें आसून तो हांगासर वावुरलो, पाटी आपल्या गांवांक गेलोच ना. हें सगळें ताणें कित्याक केलें? कित्याक जेजूचें मिसांव ताणें आपणाचें केलें. आनी आतां आमी तें फुडें व्हरूंक जाय. जायते फावटी आमच्या लोकांक दिसता जेजूचें मिसांव फकत पाद्री माद्रींनी फुडें व्हरचें, तीं देवाचीं मनशां. आनी तुमी कोण तर? देवचाराचीं, सैतानाचीं. आमी सगळीं देवाचींच मनशां न्ही. आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी देवाची खाशेलीं भुरगीं जालीं न्हय. जेजूच्या मिसांवांत आमकां वांटो मेळ्ळा. तर हे मिसांव आमी आमच्या अभ्यासा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे, आमचे तांकी प्रमाणे आमी फुडें व्हरूंक आसा. जेजूच्या मिसांवांक जायते वांटे आसात. जें कितें हांवें तुमकां लुकाच्या वांजेलांतलें वाचून सांगलें, तातूंत थोड्यो गजाली मेळटात. दुबळ्यांक नीत जोडून दिवंक, कश्टवलेल्यांक सुटका मेळूंक, कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी सोम्याचें वरस परगटूंक म्हाका धाडला अशें जेजू म्हणटा. पूण जेजूच्या मिसांवान हेर वांटे आसले. सेवा,
जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले, एका चाकराचें काम करून ताणें म्हणलें, हांव सेवा घेवंक येवना, हांव सेवा दिवंक आयलां. तर सेवा दुसऱ्यांची आमी निस्वार्थी सेवा करतना आमी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरता. ती सेवा कसली जावं येता. तूं इस्कॉलान शिकोवपी एक टिचर आसूं येता, तूं एक दोतोर, तूं एक नर्स, तूं एक आदोगाद, वा तूं घरांतूच आसाय, थंय तूं सेवा करता. एक आमची आवय आसा, आमची भयण आसा, वा आमच्यो पत्नी आसात, त्यो कितें करतात, आमकां बरें रांदून वाडिनात, आमचे कपडे बी धुयनात, घर नितळ करिनात. ही सेवाच न्हय. ह्या मिसावांचो आनी एक भाग बोगसाणें. आयच्या वाचपांनी आमी आयकलें, चड करून दुसऱ्या वाचपान, जेन्ना पेद्रून विचारलें जेजूक, हांवें म्हज्या भावाक कितले फावटी बोगसूंक जाय? 7 फावटी. कित्याक जुदेवांची एक परंपरा आसली, 7 फावटी तुजो भाव वा भयण चूक करता आनी बोगसाणें मागता, तूं बोगसाणें दी. 4थ्या फावटी तुवें दिवंक जाय अशें ना. पेद्रूक दिसलें हांव खूब उदार, देखून तो म्हणटा 7 फावटी हांवें बोगशिल्यार जाता. जेजू म्हणटा 7 फावटी न्हय, 70चे 7 फावटी. आतां 70चे 7 म्हणजे 490 जालें, 490. पूण ताचो अर्थ कितें? हिशोबूच ना, हिशोबूच ना. तितले फावटी तूं ताका बोगशी. कित्याक देव आमकां बोगशिता न्ही. देवान आमकां बोगशिलां देखून आजून आमी आसा. देव आमकां खिणाक खिणाक बोगसूंक तयार आसा. तितलो उदार, तितलो तो काकुळदार. बोगसाणें ह्या मिसावांचो आनी एक भाग. मागणें. आतां म्हजी पिराय जाल्ली आसा, म्हाका व्हडलें काम करूंक जायना, म्हज्यान हेरां पासत मागूंक जाता न्ही. हे मागणें मिसावांचो एक भाग. आनी आमी मागूंक जाय. कोणा खातीर आमी मागूंक जाय? फकत इश्टां खातीर, इश्टिणी खातीर, म्हजेच फामिली खातीर, म्हज्या सैरेदारां खातीर पावना. हांवें मागूंक जाय म्हज्या दुस्माना पासत, जाणी म्हाका वायट केलां, जाणी म्हाका दुखयलां, जाणी म्हाका आड पांय दिल्ले आसात, तांचे पासत हांवें मागूंक जाय. तांकां बरें मागूंक जाय. आनी असलें मागणें देवाशी पावता. कित्याक हांव म्हज्या खातीर मागना, हांव म्हज्या दुस्माना पासत मागतां. हांवें मागूंक जाय म्हज्या देशा खातीर. सायबा म्हजो देश राख. कित्याक देश जर आमचो उरलो, आमी उरतले. जे कोण आमचे राजकारबार करतात तांचे पासत आमी मागूंक जाय. कित्याक ते जर वांगडे वाटेर गेले, आमकांय व्हरतले, वा आमच्या देशाक व्हरतले न्हय. देखून आमी तांचे पासत मागूंक जाय. आमी मागूंक जाय आमची सेवा दिवपी आमचे पाद्री माद्री आसात तांचे पासत मागूंक जाय. कित्याक पाद्री माद्री वयर तावन दो पडटा, पावस पडटा तशीं पडटात वय ना न्ही. आमचेच फामिलींतली येतात न्ही. जायते फावटी आमकां दिसता आमकां बरो पाद्री जाय, बरी गजाल, पूण म्हज्या पुतान एक पाद्री जावंक जाय, म्हजे धुवेन एक माद्र जावंक जाय. हे कितलीं आवय मागतात. ना ना, आतां मन आसल्यार ती पुताक नाका म्हणटात. कित्याक आतां आमच्या घरांत एक पूत एक धूव असली परिस्थिती उपजाल्या. आदीं कितें जातालें गोंयांत? कितलेशाच घराण्यांत पाद्री माद्री आसल्यो. आतां ना ना उणें जावंक लागल्यात. आनी आमी म्हणटा आमकां बरो पाद्री जाय. खंयसून येतलो तो? कितें मातयेचो करूं येता, विकत हाडूं येता? म्हणटच आमचें मागणें तांचे पासत चड गरजेचें. म्हणटच ह्या मिसावांचे दुसरे दुसरे भाग आसात. तांतले खंयचे आमच्यान करूंक जातात ते आमी करतना जेजूचे मिसांव आमी फुडें व्हरता. उगडास दवरुया, आमी दर एक क्रिस्तांव मिशनार सान फ्रांसिसावेर
मिशनर असलो, सांतीन असलो योला मिशनर असलो, पाद्र जुजेवाज मिशनर असलो. आमी दर एकली क्रिस्तांव मनशां जेजूची मिशनरां जावंक जाय. जेजून म्हणला न्ही, तुमी हे भुंयचे मीठ, उजवाड आनी फूग जायात. आमी तें जावंक जाय. जर मीठच जर अळणी जालें मागीर जेवणाक कशी रूच येतली. म्हूण आमचें जिवीत जेजूच्या मोगान भरूंक जाय. वो आतां पवित्र काळ, करेजमाचो काळ, प्राचीत काळ, वो पवित्र काळ. ह्या काळान तरी आमी देवा कडेन मागून, सायबा हांव आतां थंड पडलां, म्हजी उर्बा वाडय. आनी जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्या मदें वांटूंक जाय. चिंतुया, म्हज्या पुताक जर रँक मेळ्ळो, हांव ती खबर कितें लिपोवन दवरतलो? हांव सगळ्यांक सांगचो ना, हे पळय म्हज्या पुताक पयलो रँक मेळ्ळा अशें सांगचो ना. म्हज्या धुवेक जर एक बरी नोकरी मेळ्ळी, ती खबर हांव दुसऱ्यांक सांगचो ना. वा कितें म्हज्या जिवितांत एक बरें घडलें, हांव एक एक्सिडेंटांतलो वाटावलो नाल्यार मरपाचो, ती खबर हांव दुसऱ्यांक सांगचो ना. म्हणजे जें कितें आमकां बरें जालां आमच्या जिवितांत तें आमी वांटून घेता न्ही. तर जेजूची बरी खबर आमी वांटूंक जाय. आनी जेजूची बरी खबर मोठव्यान सांगची जाल्यार देव आमचो दर एकल्याचो मोग करता. बऱ्यांचोय तो मोग करता, पातक्यांचोय तो मोग करता. चड करून तो पातकी मनशान आपलें पातकी जिवीत सांडून आपणाशी परत्यान येवंक तो आशेता आनी राखून रावता. तर ही बरी खबर आमी समजून घेवया, आमच्या जिवितांत जियोवया आनी हेरांक ती उर्बेन वांटुया. आनी तशें करूंक सांत फ्रांसीस सावेर आमकां देवा लागची कृपा आनी आदार मागून धाडूं. दाना तयारी वेळार गोंयान करूया. C10 पेज 32. C10 पेज 32. Bawa boyni, bapak beto, bangar nakaru penaka, आपल्या खासा सोवेवो, Jesu तुझे कालीस मागता, आयच्या दिसा आखेचिले देवा कुशी कुरीस देखून मोखान फेकून जिवीत सोडून जेजू तुझे कालीस मागता, जेजू मागता कुशीन दिता Sokles moche Bapak vomta Jesu mata Kushindita Sokles moche Bapak vomta. म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर बांदून घेवं. सर्वेस्परा मोगाळ देवा, हे सोडवणेचे बलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी शासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं. तुजे महिमेची वाखाणणी आपल्या कुर्साच्या उतरांवरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी ताका जय, उसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुरो जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती सांजुजे सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. जेजूच्या मना आणि काळजा सारखी मिशनार जावंक आमकां देवाचे कृपेची आणि आदाराची गरज आसा आणि ते आमकां लाभूंक जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां दाळलेल पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणान. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान. जिवन जाल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमचे भितर येवचे म्हाका भावना पूण जेका उतरान म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करूया D32 पेज 64 D32. देवा उठोन मोगान घेता. देवा उठो मोडून वाटा. तोशेंच आमकां फावो जाली. एरूय देणी वाटून आली. सदां बापा भुरगीं तुजी सदां कोरी बाबोयन सगळीं. सदां बापा भुरगीं तुजी सदां कोरी बाबोयन सगळीं. मोगा वाटो सदां मिसा. Tota gora, tota gava. Dondo mosle betoneco. Uswaramcia civitaco. Zada pretwe sakshidnivo. Zada sorka Sotos tuzo. Zada pretwe sakshidnivo. Zada sorka sotos tuzo. Buke klaku bile klaku. Babu rota duking mudu. Solyami
Kapuso, Kasampuso, Goce volta, Pangrung Nesu, Bolvashachi, Diuli Beto, Goce volta, Pangrung Nesu, Bolvashachi, Diuli Beto, Deva Huto, Mokan Keta, Deva Udo, Modun Vanta, Toshen Samka, Favosali, Eruideni, Vadunami, Sata Baba, Burki Dushi, Zata Kori, Baboing Sogli, Zata Baba, Burgi Tuji, Zata Kori, Baboing Sogli. सर्वेस्परा, तुझ्या तंबूंत कोणाक भितर वचूंक मेळत, तुझ्या पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक दिशी, चुकी विणे जियेता, न्यायनितीन चलता, तसल्याच मनशाक मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचे पसत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बगस, दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी, मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां अदीक अदीक भर, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फादर प्रताप नायक ताणें आमकां आयज हे मीस भिटोवंक हांगसर आयले ते आनी ताची उतरां आमकां दिल्लीं आसा. देवाचें उतर ताणें सुटावे करून आमकां आमची काळजां उर्बेवंत केल्ली आसा. ताका लागून हांव ताका दिनवासतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. फादर प्रताप कोंकणीचो एक पंडीत जावन आसा. ताणें खूब कोंकणी पासत केलेले आसा आनी आतां तो मोतयांतलीं शिंपयांतलीं मोतयां अशें म्हणून एक नियाळ करीत आसा. 317 हे नियाळ ताचे जालेले आसात. सद्दां तुमच्यान CCR टीव्हीचेर पळोवंक जाता वो यूट्यूबाचेरूय तो धाडटा. तर असली ताची चिंतना विचार ताणें तिचेर परगटलेली आसा. तर आमी ताका दिनवासता. तर हांव दुसऱ्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या साक्रिस्तांक मागीर आमचो कोयर आसा
ते भायर आमची मिडियाची काम करतात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे वॉलंटियर्स आनी हेर आमचे वांगडी आमचे बरोबर वतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक आतां दोनपारची तुमी हांगसर आयल्यात ह्या कुरपेच्या नोयनांत भाग घेवंक, वांटो घेवंक, मागूंक, दिनवासूंक, तर तुमकांय सगळें बरेंपण फावो जावच्याक आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात. पूण खूब लोक हेरूय जीं घरांत आसात, जाणटेली वो दुयेंत आसात, वो भुरग्यांक लागून तांकां मिसाक वचोंक जायना, हांगसर येवंक खूब आवडेतात पूण जायना कित्याक आतां भोव कठीण जाता बसी आसनान. तर ही सगळीं जाणां त्या भायर जीं तारवार आसात वो जे कोण परदेसान आसात पूण इगोर्ज लागीना कामाक लागून तांकां वेळ मेळना, ही सगळीं आमच्या मिसान भाग घेतात, वांटो घेतात, तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमची मिसाची मांडावळ तुमी जाणात कशे भाशेन आसा पळय ती हांगसर आमी दर दिसा सकाळची 4 मिसां घेता हांगसर 7, 8, 9 आनी 6, 7, 8 आनी 9:15 आनी सांजेची 4:30 हे मीस, ही सगळीं मिसां आमचे भाशेन आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन. फाल्यां 6 तारीख जावन आसा आनी 6 मायाचे 1542 वर्सां गोंयचो साहेब गोंयांत आयलो. त्या दिसा 6 मायाचे ताका लागून दर म्हयन्याचे 6 तारखेर आमी ताच्या कपेलान, सायबाच्या कपेलान, मातशी हांगसर गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन एक कपेल आसा, थिंचो 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस जाता. तर फाल्यां थिंचोर मीस आसतलें. हांगसर बाकीची मिसां आसतली म्हण न्हय पूण थिंचोर एक 10 वरांचेर मीस आसतलें. आयतारा दीस 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन, कित्याक आमची मांडावळ तशी आसता. आयतारची 2-3 मिसां आसतात, 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. ताका लागून इंग्लीश मिसाक लोक 9:15 घेतलो, ताका लागून ते मीस इंग्लिशीन दवरलेलें आसा. निमाण्या दिसा तुमी जाणात ह्या नोयनांक फेस्त ना, तर 12 9:15 मीस व्हडलें मीस आसतलें. ताच्या उपरांत आमी खुर्साची वाट घेतल्या हांगसोत्तान रोजरी इगोर्जे पर्यंत. थिंचोर तुमी जाणात साहेब, गोंयचो साहेब कांपीण वाजोवन सगळ्या भुरग्यांक आनी हेरांक थिंचोर व्हरोन दोतोन शिकयतालो. तर आमी ही खुर्साची वाट थंय पर्यंत वतल्या आनी थिंचोर एक धाकटें मीस आसतलें जांकां मीस मेळोंक ना तांकां, आनी बाकीची मागीर घरा वेताना पेस घेवन घरा वेतली. तर हे भाशेन पूण सांगे मागीर 4:30 आनी 6 मीस आसतलें. तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. हांगासर हे नोवेनाचे मीस पेटोवंक फादर पत्रिशियो हाणें म्हाका आनी ताचे आदारी आमचे जेजूत भाव आसात तांणी म्हाका आपोवणें दिलें, एक सुयोग दिलो. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मिसांत तुमी शिताबेन वांटो घेतलेल्याक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार
तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सकटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. जेजूची बरी खबर आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी हेरांक ती उमेदीन प्रगट करूंक जेजूचे शांतीन आतां आमी वचुया. देवाचे देवाचे व्हड व्हड उपकार. उपकार. शेवटाक गायन करुया U31 to page 245. U31. San Francis. Tuzo प्राण झालो जेजू जिवितांत मोना उपरांत राखूं दिता जेजू जेजू दिवंक आयलोय आमकां संवसारांत जेजू दिवच्या उर्बेन बोतू आमची काळजां